नमस्कार. आयच्या हेडॉनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जे सत्तेरियत सावन ते आनीक वाद हांची सारकी सत्तेची लग्ना परस वाद आनी तांची लग्न जाला काय कितें, वाद तांची फाट सोडना, ते वादाची फाट सोडनात. ह्या सगळे वादांचेर चर्चा करपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी गोंयचे टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विजय सरदेसाय. वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार वाद तर तुमगे सुरवातीसान आशिल्लो, पण मागीर तुमी जे करतात ताजेरूय वाद जावपाक लागले. आज सगळ्यांत व्हडलो वादाचो मुद्दो म्हळ्यार तुमगेलो टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्टा भितर केल्ल्या अमेंडमेंटांचो. आनी तुमचेर आज सर्रास आरोप जाता की तुमी गोंयच कन्वर्ट करपाक उठल्या म्हणून. कशें रिस्पॉन्ड करतले हाजे खातीर? पयलें म्हणल्यार एक म्हाजी हिस्ट्री पळोवंक जाय की गेले 5 वर्सां जेन्ना आमी ओपोजिशनान आशिल्ले तेन्ना आमी ह्याच माध्यमांतल्यान हांगाच बसून हेडॉनांत बसून आमी तेन्नाच्या सरकाराची फकाणां मारिल्लीं. कितें मारिल्लीं फकाणां की एकूच टायमार 2 रिजनल प्लॅन एप्लिकेबल जातात. इज इट अ सायन ऑफ गूड गव्हर्नन्स? एक आमी विचारताले. दुसरें म्हणल्यार 2 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन ऑर्चर्ड जमीन सबडिवायड जावन प्लॉट करून विकली. हें एक ब्लेटंट इलिगॅलिटी. पूण घेतली कोणें? सर्वसामान्य मनशान घेतली. कित्याक घेतली? तर ताका घर बांदूंक जाय आशिल्लें. आतां वॉज देर अ एनेबलिंग प्रोविजन इन द एक्ट टू कन्वर्ट लँड बाय रिक्वायर्ड? कित्याक पॉप्युलेशन वाडत आहा, रिक्वायरमेंट वाडत आहा. सो आमीच म्हणटाले की हें तुमी करूंक शकना म्हणून. कितलेंच आमी गव्हर्मेंटाचेर कट मोशन मूव केल्ले तेन्ना की फेलियर टू इम्प्लिमेंट द रिजनल प्लॅन. सो हांव येतकर आय इम्प्लिमेंटेड अ रिजनल प्लॅन which was not conceptualized by me, which was conceptualized by Digambar Kamat's regime. So तो आमी घेतलो, पूण तो आमी परसे सगळोच घेवंक ना. तातूंतय आमी सीफ घाली की इको सेन्सिटीव एरियाज कन्वर्ट जावच्यो ना. हें आमी पयलें घेतलें. सो पयलें म्हणल्यार गोंयांत एक सायन ऑफ गूड गव्हर्नन्स इज दॅट देर इज वन प्लॅन, वन स्टेट वन प्लॅन. पयलो आयलो. ओडीपी सोड तूं, प्लॅनिंग एरियाज सोड, एटलिस्ट एक रिजनल प्लॅन म्हणटा तो आयलो. हो रिजनल प्लॅन चार्ल्स कुरियानूय केल्लो. हो रिजनल प्लॅनाचेर खूब लोकांनी म्हळ्यार जो कितें कन्सल्टेटीव प्रोसेस म्हणून जावंक जाय आशिल्लो तो खरोच केल्लो. सो हो रिजनल प्लॅन आयलो. तातूंत थोड्यो त्रुटी आसल्यो. एक धरया आमी कोलवा इगर्ज, तो रस्तोच असो केल्लो की इगर्जूच वताली. सो आमी तो इगर्जे कडेन रस्तो ल्हान केलो. सो जंय आमकां दिसता की देर इज अ ब्लेटंट मिस्टेक, वी हॅव करेक्टेड दोज मिस्टेक्स इन द RP21 ऑल्सो. आफ्टर पीपल हॅव रिप्रेझेंटेड टू अस. सो हें जालें एक. सो हातूंत कन्वर्जनाचें खंय आयलें? कन्वर्जनाचें येवंक ना. आतां जालां कितें? वस्तुस्थिती अशी आहा की 2 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाल्ली आहा इल्लिगली. आतां ही जर रेग्युलरायज करतलो तूं जाल्यार सरकाराक हातूनच रेव्हेन्यू जर घेतलो, आय एम नॉट सेईंग वी हॅव डन इट ओन्ली टू अर्न मनी, रेव्हेन्यू जोडपाक म्हणून न्ही, पूण रेव्हेन्यूच जर मेळटलो जाल्यार 4-5 भशेन रेव्हेन्यू मेळूंक शकता. एक म्हळ्यार आमी फायन घालतात की तुवें झोन सारको आसतना नासतना तुवें कशें कन्वर्ट केलें काय. सो ताजेर आमी एक फायन घालतात. मागीर तो येता आनी थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेता घर बांदपाक. मागीर तो सनदाची फी फारीक करता. अश्यो कितल्योच कडेन आमी तांचे कडेन फी मागूंक मागीर प्रोसेसींग फी घेतात आमी. हें सगळें जर केलें, हें 2 कोटी स्क्वेअर मिटर जमनीचेर ओके 300 मिटराचो प्लॉट जर धरलो म्हणून केलें जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराक एक ऑलमोस्ट एक 180 अरावंड 350 crores मेळूंक शकता हाजेर. एंड रिजल्टान दीस इज नॉट ओन्ली फॉर अवर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू हें तें धरून. सो दीस इज अ रेव्हेन्यू गेन फॉर द गव्हर्मेंट. इन एनी केस कांय करून नासले लोक ते प्लॉट करून आसा, तूं तांचेर कितें करतालो? आतां फुडें अशें जावचें न्ही म्हणून आमी ते 49(6) म्हणून हाडलें, बाय वीच NOC फॉर सेल इज रिक्वायर्ड. सो आनी ऑर्चर्ड प्लॉट सबडिवायड जावंक शकचे ना. सो थंय आमी आळाबंद हाडली. हांगा आमी सिस्टम हाडलो. आनी आतां हें जर जावन रिजनल प्लॅनाचो जेन्ना आमी सारांश करतात तातूंत अशें कळटा की 2001 रिजनल प्लॅनान जी सेटलमेंट जमीन आशिल्ली 7 कोटी स्क्वेअर मिटर गोंयकारांची, ही काँग्रेस पार्टीन तेन्ना कन्वर्ट केली, नो डेव्हलपमेंट झोनान घाली. आनी 16 कोटी स्क्वेअर मिटर नवी जमीन कन्वर्ट केली. सो हे लोक 7 कोटी स्क्वेअर मिटराचे गोंयकार लोकांक आमी न्याय कशें दितले? तांची जमीन शूड हॅव बीन ब्रॉट बॅक.
सो ते कशें तांकां हाडपाक चान्सूच नाशिल्लो, सो ते घेवन आहा थंय. सो दोज पीपल आर रिप्रेझेंटींग टू अस एंड वी आर गिवींग देम जस्टीस. इट मे सो ऑल्सो हॅपन दॅट बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ टुरिजम हॉटेलां नवीं येवपाक जाय, खूब भशेन आमी म्हणटात इन्फ्रास्ट्रक्चर टुरिजमाचो वाडूंक जाय म्हणून. इन्फ्रास्ट्रक्चर जर वाडूंक जाय जाल्यार थोडें कन्वर्जन जाय पडटलें. सो आमी गोंय कन्वर्ट करूंक फुडें सरले अशें म्हणून न्ही. आनी कोण म्हणटाय गोंय करूंक, आमी कन्वर्ट केलां हांगा तपोभुमीचेर जमनीचेर लाखांनी स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट केला. काल GCAची जमीन कन्वर्ट केल्या, कितलेच इगर्जेच्यो जमनी कन्वर्ट केल्या आमी. सो इज दीस गोंय कन्वर्ट करूंक सरले आमी फुडें, काय आमी हे संस्थांक ही नाव तुम्ही सांगली पण थोडी इंडिव्हिज्युअलांची नाव इंडिव्हिज्युअलय आसा, नॅचरली आसतले. सामके ऑल पार्टी इंडिव्हिज्युअल्स आसा. तर ते ऑल पार्टी तुम्ही कितें सबका साथ सबका विकास मातशें चडच सिरियसली घेतलं काय? ना ना, सबका साथ सबका विकास आसूंक जाय न्ही. तो जर ना जाल्यार इट इज बॅड गव्हर्नन्स. जर आमी चूज करून हो काँग्रेसीचो म्हण ताजें करनात जाल्यार हें वायट जालें ना. सो सगळ्यांचे आमी ओपोजिशन लिडराचे पसून पर्सनल केस केल्ली आहा. सो हाजेर एक हांव सांगूंक सोदता तें अशें की जें आमी केलां तें खूब जाणांक करूंक जाय आशिल्लें, पुणून तें एक कठोर स्टेप घेवपाक, एक फर्म स्टेप घेवपाक गट्स नासलो, वो तांकां चान्स मेळूंक नाशिल्लो. पूण हें गरज आशिल्लें आनी हें आमी केल्लें आहा. आतां तातले तातूंत जें आमी कन्वर्ट करतात ताजें गोंय एक झोपडपट्टी जावची न्ही. इट शूड नॉट बिकम अ स्लम, मॅग्निफायड स्लम. हें जावचें न्ही म्हणून गोंयची आमी आर्किटेक्चरल हेरिटेज राखूंक जाय. आतां ती कशी राखतले आमी? सो आमी म्हणलां की जे 16B आमी कन्वर्जन करतात ती येता ती सगळे स्ट्रक्चर्स शूड हॅव फासाद वीच इज गोवन आर्किटेक्चर. आतां हू इज गोइंग टू से वॉट इज गोवन? Is it a minister who should say it? So we believe that this is not left to the politicians. It should be in the technical hands. So Urban Arts Commission म्हणते आमी constitute करतात. Not only to see what houses people are doing, but also to create Goan streetscapes. गोंयकारपण म्हणजे आमी राजकारणात हाडलां, गोंयकारपणाचो सरकार म्हणटा तें गोंयची युनीक आयडेंटिटी इज ऑल्सो आर्किटेक्चरल आयडेंटिटी वीच शूड बी सीन. गोवा शूड नॉट बी येट अनदर सिटी स्टेट. आमी म्हणटात विमान जेन्ना देंवता दाबोलीं तेन्ना गोवा के शहर में आप उतरे आप पहुंचे कितें न्ही. तर गोवा के शहर म्हणटे इट शूड नॉट बी येट अनदर सिटी स्टेट. गोंयचें गोंयकारपण दिसूंक जाय आनी वी शूड ऑल्सो लूक डिफरंट. ताजे खातीर आमी हें अर्बन आर्ट्स कमिशन हाडलां वीच वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन बाय अमेंडिंग द रेग्युलेशन्स नॉट द एक्ट. एक गजाल आसा की एक्टिविस्टांचो आर्ग्युमेंट आहा की तुमी म्हळ्यार की 7 कोटी जमीन 2001तल्यान 2011 नो डेव्हलपमेंट झोन जाली आनी 16 कोटी तातूंत भितर एड जाली. एक एक्टिविस्टांचो आर्ग्युमेंट आसता की आज ह्या 16 कोटी जी जाल्ली आनी जी 7 कोटी नो डेव्हलपमेंट जाल्ली ते 16 कोटीचेर आज कोण उलयना. सो आज जर तुमी ज्यो स्टेप्स घेतात त्यो जर स्टेप्स सगळ्यो मुखार गेल्यो जाल्यार ते 16+7 तांणीच केल्लें आहा. जंय तांकां जाय थंय एक येदेशें हें घाला एस्टरीक आनी थंय बरयलां सकयल कितें की प्रिवियस कमिटमेंट्स वील बी ऑनर्ड म्हणून. ते प्रिवियस कमिटमेंट कोणाचे ऑनर करतात ते जे तांकां येवन मेळटा तांचेच ऑनर करताले ते. सो अदरवायज इट एक्चुअली मेंट that they converted what was converted and also converted what they wanted, but outside they wanted to package it तर व्हडलें कांय चड जावंक ना म्हणून. हें दाखोवपा खातीर तांणी एक थियरी हाडली वीच थियरी वॉज कॉल्ड रॅशनलायझेशन. हें रॅशनलायझेशन म्हणटा व्हडलें स्कॅम. हें हांव पयलीं ओपोजिशनान आसतना म्हणटालो आनी आतांय म्हणटा. हें रॅशनलायझेशन म्हणल्यार कितें हें एस्टरिस्क घालून जस्टिफाय करप की आदलें कन्वर्ट केलें तें केलेंच आनी नवें आसा आनी आदलें जालें तें जाल्ल्यान जमा अशेंय केलां. पूण तें सर्वसामान्य गोंयकाराक ताजो आज तुमी ते 16+7 जावचे न्ही म्हणून कितें स्टेप्स घेतले? ते 16+7 जावचे न्ही म्हणून आमच्यान जायत ना. 16 जें तुवें केलां तें सारकें आहा काय ना ते कोण पळयतलो? ते आमी पळयतात. आज जेन्ना तुमी 7 सारके जाले काय ना पळयता 16 पळोवपाक जाय न्ही. 100% पळयतात. 2021ची RP तुवें जर एक प्रोजेक्ट घालो जाल्यार आमची एक कमिटीक वता. जे कमिटीन मेंबर आहात 5 टेक्निकल लोक. तातूंत CTPI म्हणटा जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, आर्किटेक्टांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा. ही टेक्निकल कमिटी एसेस करता आनी जाल्यारूच तो प्रोजेक्ट पास जाता. जंय तांणी स्कॅम केला फॉर एग्जाम्पल पयर आमकां सांगोळडा एक जमीन दाखयल्या
जंय तांणी एक्सेस दाखयला 10 मिटर्स पूण थंय 2 मिटर पसून एक्सेस ना आनी कंप्लीट शेत. सो आमी वी हॅव डिसअप्रूव्ड दॅट प्रोजेक्ट. सो अशे कितलेच प्रोजेक्ट आमी भायर मारिल्ले आहा. एक गजाल सो सांगा. 16 कोटी जे तांणी केलां तें पर से सगळेंच आमी एक्सेप्ट करता अशें ना. रिजनल प्लॅन 2021 ज्यो मिस्टेकी आहा, ज्यो एनवायरमेंटल व्हायलेशन्स इको सेन्सिटीव एरियान जी कन्वर्जनां केल्या ती आमी अलाव करचे ना. एक गजाल म्हाका सांगात, तुमकां तुमी ओपोजिशना आसतना तांचे बरे फार मारताले हय. आनी बरे शब्द बी कॉइन करताले. हय. तशी तुमची केस टू केस बेजाक आतांची ओपोजिशनान सुटकेस टू सुटकेस हय, म्हणा. ते- हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? ना 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 सुटकेसाचे आज मेरेन जर सुटकेस आहा जाल्यार तांणी म्हाका एक एग्जांपल दिवचें की हाजी सुटकेस घेवन केला म्हणून. तांणी विचारचें की ब्रह्मेशानंद स्वामी, हांवें नांवां सांगल्या मरे त्या दिसा, आमी ब्रह्मेशानंद स्वामीचें कन्वर्ट केलां व्हडली प्रॉपर्टी, खंयची सुटकेस कोणें दिल्या ती विचार म्हणून. इगर्जेच्यो इतल्यो प्रॉपर्टी कन्वर्ट केल्या, कोणाक सुटकेस दिल्या त्यो सांगच्यो म्हणून. आनी तितलें जर तुका फुडें जाय, तुका हांव एक एक मनीस प्रतिश्ठीत नागरीक गोंयचे, मडगांवचे बऱ्यो फॅमिली, तांकां पर्सनल भायर येवन सांगूंक लायता, ज्यांकां ज्यो बेनिफिशियरी जाल्या आतां बिकॉज ऑफ दीस एक्ट, आनी ज्यांचेर अन्याय जातालो बिकॉज ऑफ दॅट अदर थिंग वॉट दे डीड, हे 7 कोटी आनी 16 कोटीच्या भानगडीन तांकां जो फायदो जाला आनी तांकां कोणें सुटकेस दिल्या ती सांगची. कित्याक हांव ओपोजिशनान आसतना इजिली एक्युजेशन करूं येता, आमी करतना वी यूज टू होल्ड सम फॅक्ट्स टू इट. हांगा इररिस्पॉन्सिबली उलयतात, हांगा उलयतात ते कोण उलयतात जे हावजान ना. सो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीस इज द बेस्ट थिंग वीच अ पॉलिटिशियन कॅन गेट. आज काँग्रेस पार्टीचे जे स्पोक्समॅन आनी जे प्रेसिडेंट आहा हे निवडून येवचेय ना आनी निवडून आयिल्लेय ना, म्हणटकच तांकां जाय तें उलोवं येता, तांचे जिबेक हाडना, तांचे जिबेक हाडना. आमदार जे भितर आहा हावजान तांणी उलोवचें. तांची एनाटॉमीचेर या ना, आमी. ते वील गो टू दियर ते एनाटॉमी. कित्याक उलयनात? नो वील गो टू दियर एनाटॉमी. बट एक ओपोजिशन लिडराक सांगचें मरे की बाबा हे 16 बी आपल्यान सुटकेस दिल्या म्हणून, ताजें हांवें काम केलां. ताणें सांगचें ताणें सुटकेस म्हाका दिल्या म्हणून. सो हें कितें, हें उलोवपाक इजी जाता, कोणाच्यान कोण कितेंय उलोवंक जाता, पूण जे हावजान आहा ते अशे आर्ग्युमेंट जे घालपाक निवडून शकतात की आयिल्ले आहा, तांची तांकां responsibility आहा. ते अशे आर्ग्युमेंट घालपाक येता की तांची कामां आशिल्ली तुमचे कडेन म्हणून ताणें हावसा भितर ह्या अमेंडमेंटा विरोधूच केलो ना म्हणून. आतां तांची कामां आसली पाहिजे, तुमी पार्टी सोडा मरे तांकां, भायर उडया पार्टींतले. सगळ्यांची जर कामां आहा, सगळे आमदार जर चोर आनी तुमी भायर आहा तितलेच बरे, जाल्यार मागीर आमदारांक निवडून कित्याक दिता? तुमचे आमदार पार्टीन कित्याक दवरता? सोडा मरे तांकां भायर काडा. तुमचे एक्ट, तुमचे अमेंडमेंट आतां कोर्टाकय पावल्या, गोवा फावंडेशनान PIL घाल्या. एज अ मिनिस्टर, हाऊ डू यू propose to fight it? No, the point is, matter is sub judice. It's better not to discuss this. Let the courts go into it. Are you confident that your amendment will withstand judicial scrutiny? It is an amendment which has not been done by hide and seek. लिपून खंयच्या राती बसून करूंक ना तें. It has been approved in the House, and it is an amendment brought to the Act. It was a bill that has been passed, which has gone through all possible chambers, steps that are required as per law. आता कोर्टान वचपाक सगळ्यांक रायट आहा. कोर्टान गेल्या, कोर्टान लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स. आय डोंट वॉन्ट टू डिस्कस ऑन दॅट. ताजेर उलोवप म्हळ्यार I am just asking one simple question. You are sure that your amendment will withstand judicial scrutiny? येस. एक आता दुसरो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार आतां बाय इलेक्शनाचो, आनी सरकाराचे तुमी इतले म्हत्वाचे घटक जाल्ल्यान आनी उरिल्ले जे घटक आसात ते सरकारा अगेन्स्टच तलवार काडून उबे रावल्यात. सो हाऊ डू यू लूक एट इट? काय एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारचीशी दिसता की तुमी भारतीय जनता पक्षा विरुद्ध वेंचणुके पयलीं खूब खर प्रचार केल्लो, आनी आज जेन्ना एक बाय इलेक्शना सारकी संदी येता, वॉट एवर वॉज द पोस्ट पोल सिनारियो, आज जेन्ना बाय इलेक्शना सारकी संदी येता तेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणटा की आमी भाजपा अगेन झगडटले, पण गोवा फॉरवर्ड तुगेली म्हणटा की ना 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 आमी सद्याक हें करनात, आमी वी नो वॉट अलायन्स धर्मा इज. डोंट यू थिंक दॅट वील अफेक्ट युअर इमेज व्हेरी बॅडली? No. See, first, That you are not taking stand against BJP, but MGP is taking a stand against BJP. why should you take a stand against BJP? First thing, if we are part of a BJP-led government, minimum what is expected is not to be cannibalistic. आपले भितरूच जर फॅमिलीक तूं घास मारून खावपाक लागलो, भूक लागल्या म्हण तुका भूक लागूंक शकता. हाजो अर्थ न्ही की तूं भुरग्यांकूच तुजे घास मारतलो. काँग्रेसीक घास मारपाचो ना, मारपाचो भायर मारता तो डिफरंट. तूं तुजे घर काँग्रेसी मारले आतां. ना काँग्रेसीक घास मारलो कोणें?
BJPन काँग्रेसीक घास मारलो अशें अशें दिसता की काँग्रेसींतले आमदार फुटले आनी गेले BJPन. दूख काँग्रेसीक जावना. काँग्रेसीन तांकां लेटर दिलें रोखडेंच तेंचे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करचें म्हणून स्पिकरा कडच्यान तें रोखडें फॅक्स आयलें काँग्रेस ऑफिसांतल्यान. सो काँग्रेसीन तांकां बरे भशेन सुरळीत धाडले चल वसा म्हणून. दुखलें MG कितलें तें हें म्हाका समजूंक ना. हें म्हाका अजून मेरेन हे कोडे म्हाका डिसायफर जायना. हय ना की ते हांव हें तुका कितें विचारलें. हें कितें तें म्हाका अजून समजूंक ना. हय म्हाका एक्चुली समजूंक ना अशें की काँग्रेसींतले आमदार कमी जाले. हय दुखूंक जाय आशिल्लें काँग्रेसीक. हय काँग्रेस कांयच करना. काँग्रेस कोर्टान वचना. भलतेच कोर्टान वतात. कोर्टान वतात. कोर्टान वता ते वता आतां उबे रावता म्हणटात. हय सो दीस इज समथींग वीच इज क्वायट अननॅचरल. सेकंडली ही स्ट्रॅटेजी कितें ती बी कळपाक जाय न्ही एक्झॅक्टली कितें स्ट्रॅटेजी. हांवें कित्याक लोकांक प्रश्न कळटा विचारलो. फायनली लोकांक कळटा. आतां तूं कसो म्हणटा की हय. BJPच्या अगेन्स्ट MG कितें तरी करता तूं कांय करना म्हणून. अरे BJPच्या अगेन्स्ट कशें करूं येता जेन्ना तूं तांचे बरोबर आहा तेन्ना. ना, ना, करता म्हजो- जाल्यार भायर वचून कर म्हजो मरे. प्रश्न असो आशिल्लो की समजा फाल्यां परिस्थिती आयली की BJPच्या अगेन्स्ट कोणी तरी एक खर स्टँड घेवपा जाय सरकारा भितरच समजा कित्याक जाल्यार भितर म्हाका घेवंक जाय? न्ही जर परिस्थिती आयली जाल्यार म्हाका अशें दिसता की गोवा फॉरवर्ड हिस्टॉरिकली इज मोर सुटेड टू डू सो देन MGP. पण हांगा आमकां उलटी पळोवपाक मेळटा ते म्हाकाय एक वाडे सुचना. Goa forward is having some advantage or some when we compare ourselves to MGP, there are some points by which we are on a stronger footing. First thing is we are three of us. All three of us are ministers. We don't have a problem of MGP1 and MGP2. MGP1 and MGP2 म्हळ्यार कितें जाल्लें आहा. MGPन दोन ग्रुप आहात. एक MGP जो चलयता खरी जो तांचो सर्वश्रेष्ठ लिडर आनी दुसरे जे दोन दुसरे आमदार आहात. सो हें सगळ्यांक खबर आहा. MGP1 आहा MGP2 आहा. सो हो गोवा फॉरवर्डान गोवा फॉरवर्ड 1 गोवा फॉरवर्ड 2 बी असले प्रॉब्लेम ना आमकां. MGP3 ना न्ही 3 नासतले चड करून पूण 2 तरी आहा. MGP1 आनी MGP2 जर जाले जाल्यार 2 जे आसात दे बिकम 2/3 ऑफ 3. So if you want to lock these two, the best possible option is to make yourself 4. Then they become 50-50. If they become 50-50, they are locked in. बरोबर. So this could be part of the strategy. This is what I'm trying to say. म्हाका जी strategy कळना. So I'm just You are trying to put logic into it. I'm trying to put logic into it. Right. This could be one of it. हय This could be one of it. Other thing is that they are taking ourselves to dissolution. They want to go for dissolution just like the Congress party's state organization wants, not the MLAs. The people unelected who are holding position, they want to take the state to dissolution. ती तांची strategy आहे. Perhaps MGP is playing second fiddle to them. Maybe. So that could be the second strategy. एक गजाल म्हाका सांगा हांव पयर जेन्ना डिबेट केलें ह्याच विशयाची MGच्या की हे तुमच्या अलायन्साचेत्रांगडे खंय वता काय म्हणून तेन्ना मोगोच्या स्पोक्सपर्सनान एक मुद्दो काडलो की गोवा फॉरवर्डाक आमकां कांय म्हणपाचो अधिकार ना कारण तुमी तितल्या ताकदीन मया काम करता म्हणून. सो तुमी जेन्ना इतली फॉर्मली आजूय तुमी मया आशिल्ले मया सावन तुमी आयल्यात तेन्ना तुमी तांकां कशें म्हणपाक शकतात की दे आर नॉट सबस्क्रायबींग टू अलायन्स धर्मा बट यू आर सबस्क्रायबींग टू अलायन्स धर्मा. आमचो मया समजा बाय इलेक्शन जालें तुमी कॅन्डिडेट घालनाशिल्ले आमचो एग्रीमेंट क्लियर कट मनोहर पर्रीकारा बरोबर आशिल्लो. आमी लेटर दिल्लें. आमी पयलें लेटर दिवपी की वी सपोर्ट मनोहर पर्रीकार नॉट BJP एज चीफ मिनिस्टर. अशें लेटर केन्ना दिवंक शकना. पूण तांणी तेंच दिलें लेटर. गोंया आमी खुबश्यो गजाली कांयच जावपाक शकना त्यो पयल्यात. गोंय गिव्स यू मॅक्झिमम केस लॉ. मॅक्झिमम केस हय सारकें. सो केस लॉ जेन्ना आमी चड दिता आमी प्रेसिडंट सेट करतात. हय Any case, the Goa standard, हय brand Goa is about setting precedents. हय So we have set a आमी precedent. CSCचोय प्रेसिडेंट सेट केल्लो No, no, so we have set a precedent. The precedent is that Baba, we support an individual. हय First they ridiculed me. अशें कशें दिवंक जाता लेटर. मागीर ताणें तशेंच लेटर दिलें की वी सपोर्ट द इंडिविज्युअल. जालें मरे आतां. तो मुख्यमंत्री आसा. सो ताका जाता तितलो सुशेग दिवप. एस्पेशली आतां तो दुयेंत आसतना हें आमचें कर्तव्य जाता. हें तूं मानतलो. बरें
आतां बाय इलेक्शन मया काय येवंक ना मया बाय इलेक्शन येवपाची शक्यताय इतली ना कितें आहा तें फुडें आमकां दिसता की आमचो पक्ष फक्त 3.0 जावपाचो पक्ष न्ही वी वील हॅव टू ग्रो वी वील ग्रो वेर देर आर गूड पीपल वी आर नॉट जस्ट ग्रोईंग वेंटनली थंय खंय वचून आमी वाडटा अशें न्ही आमी सिस्टमॅटिकली जंय लोक आहा जंय लोक आमचे म्हऱ्यान येतात आनी बहुसंख्य लोक येतात थंय आमी भितर सरतात आतां भितर सरून बीजेपीक ताचो कांय लॉस जायना आतां लोकसभेनूय लॉस जायना आतां फुडें कितें जातलें जो कोण स्ट्रॉंग कितें जातलें फुडें तें पळोवया मरे फुडें कितें जातलें आमकांय खबर ना पूण हे टर्माक नो तांचो मुद्दो कितें तुम्ही जेन्ना इतले एग्रेसिवली मया काम करता घडये आज जर मया बाय इलेक्शन आशिल्लें ना, तुम्ही घडये घालता आशिल्ले कॅन्डिडेट घडये बीजेपीच्या अगेन्स्ट घडये बाय इलेक्शन जावचें ना ही खात्री आसूनच आमी स्ट्रॉंगली काम करतात घडये इलेक्शन केन्ना जावंक शकता जेन्ना काँग्रेस रिजायन जाता तेन्ना आतां बीजेपी रिजायन जावपाची आहा काँग्रेसीन वचपाची आहा जाल्यार बाय इलेक्शन जातलें जाल्यार आहा आमी थंय आसा आमी कितें आवर प्रेझन्स इज देर शिरोड्याय ना म्हणना हांव तसो शिरोड्या आसपाक आमकां चड हें आहा आमचो थंय सरपंच डायरेक्ट गोवा फॉरवर्ड म्हणून जिखिल्लो आहा पंचवाडी पंचायत आमचे कडेन आहा सो तशें आमी म्हणनात की आमी सामके झिरो म्हणून थंय तुम्ही बीजेपी खातीर शिरोड्या वावुरतले ना तें पळोवया कितें जाता हें कितें तें इलेक्शन डिक्लेअर जातना चिंतया कितें जातलें आनी कितें आहा तें पूण एट द मोमेंट इलेक्शन डिक्लेअर जावंक ना पयर हांव कितें तुगेले काँग्रेस PCC प्रेसिडेंटाचो हें पळयलो स्टेटमेंट ताणें एक बरें ताणें स्टेटमेंट कितें केलें म्हणलां की आपूण कित्याक डिक्लेअर करूं इज पार्ट ऑफ स्ट्रॅटेजी वी डोंट डिक्लेअर म्हणटात येदी व्हडली नॅशनल पार्टी स्ट्रॅटेजी म्हणटा जाल्यार आमी येदेशे बारीक कित्याक स्ट्रॅटेजी ती स्ट्रॅटेजी हांवें कितें विचारला तुमी काम करतले काय ना बीजेपी खातीर आतां आमी घालचे नाय म्हणून म्हणना न्ही लेट इट बी डिक्लेअर्ड देन वील सिट अँड डिसायड अबाउट यू आर ऑल्सो किपींग इट ओपन इट वी आर किपींग इट ओपन एट द मोमेंट बट यू आर नॉट इन्क्लाइन टुवर्ड्स इट No, we are not inclined towards cannibalism. We don't want to eat our own species. आमी एक सायडीन आहा न्ही फक्त तांकां सालवार करपा वतले काय ना हाजेर मातसो डावट आहा पळोवया कितें जाता तें फुडें ते फुडें पळोवया ओके एक तो जो इंटरव्यू तुमी सांगला की प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्षाचो ताणें एक हांवें तुमचे विशीं जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो ताणें एक बरी गजाल सांगली म्हाका हांवें मागीर तुमी इतले वायटपण कित्याक तुमचें बिफोर कमींग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आयडियोलॉजी हांव तोच प्रश्न तुमकां विचारता इतली वायटपण कित्याक तुमचें म्हजें वायटपण म्हळ्यार पळय एक कितें आहा इट कूड बी दॅट आमी सेम एज ग्रुपाचे आहा सो एस्पिरेशन्स आर द सेम सो देरफॉर वी बिकम कंपिटिटर्स इट इज पॉसिबल बिकॉज वेन यू आर ऑफ द सेम एज ग्रुप यू टेंड टू compete. Maybe he has competed with me and he has lost out of that. He is trying to become सारको एक सांत कसो. He wants to get the benefit of sympathy by saying that हांव आपूण पक्षा बरोबर आशिल्लो निश्ठावान आसलो हें आसलो तें आसलो. पक्षाचें निश्ठावानपण म्हळ्यार कितें मडगांवां जर वेकन्सी जाल्ली अशें तूं घडये म्हणटा न्ही आतां घडये मया जाल्ले घडये मडगांवां जाल्ले कॅन्डिडेट मडगांव काँग्रेसीचो कोण आसपाचो कोणाकूय विचार लुईजीन फादराक विचार तो सांगपाचो गिरीशूच आसपाचो लोकसभेक सावथ गोवा कॅन्डिडेट काँग्रेसीचें नांव कोणाचें चलता गिरीशाचेंच चलता सो कशें चलता तेंचें नांव सो कसलें निश्ठावान बिश्ठावान हें सगळें आपल्या खातीर एक स्वार्थ हो काय निश्ठावान पण ताणें प्रिसायजली होच आरोप तुमचेर केला तेन्ना हांवें ताका विचारलें फरक कितें इट्स अ सिंपल थिंग हांवें ताका विचारलें की आयडियोलॉजिकली तुमचे मदीं फरक कितें ताणें सांगलें आपल्याली आयडियोलॉजी काँग्रेस विजयाची आयडियोलॉजी पॉवर आतां तूं यू आर एक्झॅक्टली एक्युजिंग हिम ऑफ द सेम थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल पॉवर कॅनॉट बी एन आयडियोलॉजी so he is foolish, he doesn't know what he's talking. Power is the end for which politicians work. They take many means to that end. Eventually it is to gain power, to change the things the way we want to change them. जे आमी बदल घडोवन हाडूंक सोदतात ताजे खातीर सत्ता जाय आनी ती सत्ता घेवन ती बदल घडोवन हाडप आमच्या लोकांक आदार करप ही पावर घेवप म्हणटा तें power is the end, not an ideology. Power cannot be an ideology. म्हजी आयडियोलॉजी हांव क्लियर कट सांगता गोंयकार म्हणून ताजे आतां ते कितलीं फकाणां करूं आमी ताजेर कन्सिस्टंटली तोच सूर धरून आहात आमी ताजेर डायल्यूट करूंक ना अशें जावंक शकता की सरकार सगळें आमी म्हणटा तें करना ताजे खातीर हाजी गोंयकारपणाची फकाणांय जातात आसत पूण हाजो अर्थ आमी डायल्यूट केलें अशें कांय ना
गोंयकारपणाचो अर्थ असो न्ही की काँग्रेसीचे आमी हें जावप भागेली जावप ओ काँग्रेसीचे आमी सर्वंट जावप ओ आमी काडप आनी आमकां सोमतेच लॉक स्टॉक एंड बॅरल सेल अवर सेल्स टू द काँग्रेस दीस इज नॉट गोंयकारपण देर इज नो सच रूल वीच सेड दॅट वी हॅड टू अलायन विथ द काँग्रेस तो उलयता तातूंत ते हेड ऑनान कितें तुका कळटा तो म्हणटा की इट वॉज वन सायड लव कोणाचो म्हजो वन सायड लव आशिल्लो हाजो अर्थ कितें आसलो की तुमी ऑल अलॉंग यू ऑलवेज चिटींग अस सो दिग्विजय सिंगान इतले स्टेटमेंट काडले तुका तुजे फुडेंच काडिल्ले आहा की वी वील हॅव अलायन्स विथ विजय म्हणून बरें मागीर सरकार घडोवपाक आसतना दिगंबर तांकां घेवन आयिल्लो तेन्नाय म्हणटाले वी आर गोइंग टू हॅव गव्हर्मेंट विथ गोवा फॉरवर्ड सो ही सगळीं कॅटां करताले तर ते आनी हो फाटल्यान हें आशिल्लो थंय कितें स्टेरींग बील हो घेवन आशिल्लो कॅट करपाक सो हें सगळें भायर सरता केन्ना नाल्यार केन्ना एक जी फट मारता ती केन्ना नाल्यार केन्ना तरी भायर सरता ही ताजी सगळी फट भायर सरली आहा म्हजी आयडियोलॉजी क्लियर आहा म्हजी आयडियोलॉजी हीच 3 Gs गोंयकारपण हांव मुद्दम विचारता हो प्रश्न लोकसभे खातीर तुमी BJP बरोबर आसतले काय तटस्थ आसतले लोकसभेक सिच्युएशन अशें आहा की आमी NDAचे एलायज एट द मोमेंट वी आर NDA एलायज लोकसभेक थोड्यो वस्तू आहा फॉर एक्झाम्पल हें जर मायनींग सुरवात जायना हांवें आजूय म्हणिल्लें आहा सप्तकोटेश्वराचें आमी देवळाचें हें केलां पायाभरणी केल्या फॉर रिनोवेशन सगळ्यांतलें पोन्नें देवूळ गोंयचें सगळ्यांतलें बरें देवूळ करपाक आमचो आर्कायव्ज डिपार्टमेंट फुडें सरला देवा फुडें हांवें सांगिल्लें आहा की दर मायनिंगाचो इशू रिजॉल्व जायना दर मायनिंगाचे डिपेंडंट लोकांचेर अन्याय जाता आनी तो चालूच उरता लोकसभे पर्यंत जाल्यार लोक तुमकां कितें तें दिवपाचें आहा ती पावती तुम्ही दितले BJP बरोबर रावतले का ना रावचे इट विल बिकम डिफिकल्ट टू बी विथ अ पार्टी दॅट इज नॉट डिलिव्हरिंग इफ दे डोंट डू एनीथींग बिफोर द लोकसभा म्हळ्यार हाजो अर्थ असो जातलो की आमी रावन पसून आमकां हार आसतलीच कित्याक लोक आमचे बरोबर आसचे ना ताजे परस रावल नाशिल्ले बरें ना ताजे परत आमी वी आर देर बट वी विल नॉट एबल टू मेक अ डिफरन्स आमी आसून डिफरन्स जावंक जाय हांव लास्ट प्रश्न पर्सनली विचारता आनी मुद्दम विचारता फाल्यां जर कॅम्पेन करपाची परिस्थिती आयली विजय सरदेसाय भारतीय जनता पार्टीच्या माचयेर चडटलो काय चडचो ना ना कॅम्पेन करपाची परिस्थिती येवपाक थोड्यो वस्तू पयलीं जावपाक जाय जर आयली ह्यो जर वस्तू जायना हय जाल्यार कॅम्पेन करपाक आमचे पार्टीन परतो विचार करतले आनी मागीर ताजेर आमी स्टँड घेतले आमी कॅम्पेन करून आमी गोंयच्या लोकां बरोबर रावतात काय ना हाजोय आमी नियाळ घेवपाची गरज आहा आमी कॅम्पेन करून आमी आमचें सगळें जें गोंयकारपण जें उलयता तें आमी राखता काय तें आमी विकतात हाजेरूय विचार जावपाची गरज आहा आज नव्यो वस्तू आयिल्ल्यो आहा एक कलेक्टर हें काडटा की सगळें नेवी कडच्यान परमिशन घेवचें म्हणून तें फेडरलिजम खंय गेलें तुजें कोऑपरेटीव फेडरलिजमाचेर जेन्ना आमी उलयतात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पसून उलयल्लें आहा की तो म्हणटा एक भारत श्रेष्ठ भारत पुणून विथ रिजनल एस्पिरेशन्स म्हणून रिजनल एस्पिरेशन तो विसरना गोंया हें विसरूंक लागल्या रिजनल एस्पिरेशन आहा सो ताजेरूच तुमचो रिजनल एस्पिरेशन आसा की जॅक सिकेरीक न्याय दिवंक जाय सो ताजेरूच तुमचो कॅम्पेनाचो निर्णय अवलंबून आसतलो अवलंबून आसतलो रिजनल एस्पिरेशन म्हणटा तें आमकां एवरीथींग प्लेजर टॉकिंग टू यू